मोगाच्या बाबा भयणीनो, हर एक दीस सकाळी मुडलाच्या कुशीन सूर्य उदेता आणि तोच सूर्य अस्तमतेच्या कुशीक वेता आणि बुडोवन वेता. पण बाबा भयणीनो, या उदेंती आणि अस्तमते मध्ये कितें घडता ते एका रितीन विचित्र. सकाळी सूर्य उदेताना मनीस संतोषान आसता, पूण आमी पळयता हो सूर्य माथ्याक येता आसतना माथ्यान थापता दगीन, कित्याक सूर्याचें वोत कठीण तापता आनी सांज जाता आसतना परत तो थंड जावन येता. बाबा भयणीनो, संवसारी जिवीत म्हजें आनी तुजें ह्याच रितीचें. केदळां आमी जल्मल्या की उदेंच्या सुर्या परी आमचें जिवीत तें संतोशान थंडायेन आराम चल्लें. पूण आमच्या जिवितांत आमी मुखार वेता आसतना बाबा भयणीनो, कश्ट, दूख, खंत, अनवरां, बेजाराय, एकसुरपणू, निराशा, पिडाशिडा वयल्या वयर आमचे वयर येता आसतना थापच्या वता परी आमचें जिवीत जाता. त्या तापल्या वताक जड कशें भावून वेता तशें हांव आनी तुमी जिवितांत भावून वेता, सुकोवन वेता. आनी ह्या कंगाल जाल्ल्या परिस्थितींत बाबा भयणीनो, आमी देवाच्या आदारा बिन जिवंक शकना. अस्तमते कुशीन वेच्या सुर्या बरी हें जिवीत आमी संपोवन लागीत आसतना आमी असहायक जाता. मुखार आमकां दिसता काळोखाची रात, आनी काळोखाची रात आमी कशी स्विकार करची. बाबा भयणीनो, ह्या काळोखाच्या रातीक आमी अस्तमतेच्या कुशीन वेता आसतना आमकां आसा एक बरवसो सोमी परत आमकां जिवीत दिता. बाबा भयणीनो, असलें जिवीत आमचें करया. ह्या संवसारांत मनशा जिवीत मोलादीक. तुका आनी म्हाका देवान दिल्लें तें जिवीत भोवस मोलादीक आनी हर एक मनीस मोलादीक. बाबा भयणीनो, आज हो विशय नियाळ करया आमी. हर एक मनीस देवाची रचना आनी तो मोलादीक. तो बावून गेल्यार सुकोवन गेल्यार देव ताका मोलादीक म्हूण लेखता. आनी त्याच दृश्टीन हांवें आनी तुवें सोलोवंक जाय. बाबा भयणीनो, मनशा जिवाक गौरव दिवंक जाय. ह्या दिसांनी घडचीं तीं घडितां बाबा भयणीनो एका रितीन आमकां दुखाची कंदी बेजाराची करतात. कोरोना पिडे वरवीं मनशाक आज मोल ना जालां. मनीस एका मन जातीच्या मट्टाक म्हणजे बरी ताका मनीस चलयता. एका मरण पावल्या मनशाक एका गुंडयेक एका मन जातीक उडोवच्या भाशेन आज करचें आमी पळयता. आज एक देवाची रचना जाल्ल्या मनशाक, देवाच्या थेंपल जाल्ल्या मनशाक आज ताच्या कुडीक गौरव ना. आज मनीस अलक्षेक पडला. मनीस मनशाक लेखिना. मनीस मनशातून पयस सरता. असली भयंकर आनी क्रूर परिस्थिती बाबा भयणीन उपसल्या. आज ह्या आराधना वेळार आमी मनशां खातीर मागया. म्हज्या ल्हान भावांक आनी भयणीक कितें तुमी केलें, म्हाका आज तुमी केलें म्हणलें मतीन दवरून बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या संवसारांत तुवें कितें करूंक आसा, हांवें कितें करूंक आसा. ह्या संवसारांत मनशां खातीर तेजें मोल उरोवचे खातीर, मनशा जिवाची मोल उरोवचे खातीर, मनशा जिवाक गौरव मेळचे खातीर ह्या पिडेंत कश्टांत मनशाक कोणीय अलक्ष्य करिनासतना देव तसो मोग करता म्हणलें तांकां बोगशें करच्या खातीर बाबा भयणीनो आमी आज नियाळ करया. देवाची कृपा आमचे खातीर मागया.
हेरां खातीर मागया आनी मनशा जिवीत तें मोलादीक म्हणलें हर एका मनशान समजून हो संवसार कोण जायनासतना तें सर्ग जावन बदलूंक त्या सोम्याचे सगत त्या आराधना वेळार मागया भाव भयणीनो. ह्या खातीर आमी आमच्या दुलोप इश्टा सरशी या आमचो मोगाळ इश्ट जेजू दुलोप जेजू आमचो मोगाळ इश्ट आमचे खातीर उंड्या रुपार तो हजर आसा. ह्या घडये आमचे मदीं तो येतलो. तुमकां आनी म्हाका सगळ्यांक सांगात दिवंक, तुमकां आनी म्हाका आयकूंक, आमचे कश्ट समजूंक, आमचे खंती बेजार स्विकार करूंक वो जेजू आमचो इश्ट राखून आसा. ह्या सोम्याक आमच्या मोगाळ इश्टाक ह्या पवित्र उंड्या रुपार आमचे मदें ताका आपोवया आनी ताका काळजांत तावन आराधन करया. गावया आमी गीत दुलोप जेजू मोगाळ उदार. Jesu moga udar kitlo moa ishtam so amche sangi disratra ta amka sambar selaita ताचे बगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगा तामकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगा तामकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. वै बाबा भयणी दुलोप इश्ट मोगाळ उदार आमच्या संगता दीस आनी रात रावता. वै बाबा भयणी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत पाशार जातात दीस कश्टांचे. जोब पात्रियार्काच्या जिवितांत जाल्ले परी कश्टांची जिणी उदेलो दीस केदळा अस्तमता. कित्याक एका वाटेन संवसारान दोसची ती पिडा, एका वाटेन रेवोड घालनाचे कश्ट, मोतीन बोरली खंत आनी बेजाराई, जिवितान भोगची ती सोलवणी, काळजान बोरली निराशा आनी भोगचें तें एकसूरपणो. वै बाबा भयणी असलें आमचें जिवीत कश्टांचें एकसूरपणाचें निराशेचें आनी ह्या वेळार कोण आमकां आसा आमच्या सांगता. जोब पात्रियार्काक कोणूच नातल्लीं, ताच्या म्हणल्यार सगळ्यांनी सांडल्लें, एक सुरो जालो, ताचे विशयान चिंतलो, ताका पळोवन घेतलो, ताचे विशयान विचारतलो, कोणूच नांदलो, सगळ्यांनी ताका सांडलें. वै बाबा भयणी सोम्यान कालवरीच्या दोंगराक वेचे आदी त्या मोळ्यांत मागलें बापा कडेन, बापा सांगता जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार,
पण म्हजी न्ही तुजी कशी आनी मुखार तो गेलो. पूण बाबा भयणी थोड्या वेळान खंयच्या घडये जुदासान ताका विकृत केलो. त्या घडयेंत तावन खालवारीच्या दोंगरा पर्यंत जेसूक सक्कड सांडून गेले. तर जेसू म्हळ्यार मोगाच्या शिसान पेदरून पर्यंत ताका नेगार केलो. असली मस्त कश्टांची परिस्थिती सोम्याची एकसूरपणाची. आनी असल्या वेळार तसो बाप ताच्या सांगता आसलो. वय बाबा भयणी, आज जोब पात्रियार्का बरी ह्या जेजू बरी आमी जायते पटी जिवितान एकसोर जाल्या. आमच्या कश्टांत गरजेंत पावसो तोडेपटी आमकां कोणूच मेळना. बेजार जाता, रडोंक येता, निराश जाता, सोलवण येता, कोणा लागीं वेचें. वय बाबा भयणी, ह्या वेळार तुका आनी म्हाका आसा जेजू आमचो मोगाळ इश्ट. आमचो मोग करतलो. तो आमचे लागीं विसारिना, तो आमचे दोन आशेना, ताका आमचे दोन कांयच नाका, पूण ताचें सांगातपण आमकां दिता. बाबा भयणी, तुका आनी म्हाका संवसाराची राटावळ आसा म्हण आमी पयस गेल्यार आमचो सोमी आमचे तोंड पयस वसना. आमकां तो राखून रावता, आमकां तो सांगात दिता, आमचे विशयान चिंता, आमचेर आपली दिश्ट घालता, आपलो मोग आमचेर ओतता, ताचें सांगातपण दिता. वय बाबा भयणी, जाल्यार सोम्या सरशी या, ताची काकूळट आमी बोगया. ह्या जेजूती आसा बिरमोतीचो दर्यो. बिरमोतीचो दर्यो तो कितले जण ताचे सरशी गेले, कितले पिडेस्त ताचे सरशी गेले, कोणूच सुखाली पाटी गेले नात बाबा भयणी. हर एकला की जेजून स्विकार केलें, हर एकला की जेजून बरें केलें, हर एकला की जेजून मोग दाखयलो. कोणाकच ह्या संवसारान नाका जाल्ल्या पर्यंत जेजून तांकां आपडलें. असली काकुळतो आनी तसो मोगू. बाबा भयणी, कोणूच पातक्यांक पर्यंत ताणें पयस केला ना. एका स्त्रियेक देवा सरशी हाडच्या खातीर सामारियाच्या बांयच्या काट्या कडेन त्या दनपारांच्या 12 वरांच्या वताक तो गेलो. कित्या खातीर? त्या स्त्रियेक देवा ती पाटी हाडचे खातीर. वय बाबा भयणी, एक गवळी एका शेळयेक सोदून येता. 9 जणी 9 सोळी वचून सुकोवन गेल्ल्या एका शेळयेक सोदून येच्या सोम्याचो मोग तो. आनी असलो सोमी हांगासर आसा. बाबा भयणी, आमचो मोग करचो, आमकां पुटलून धरचो, आमकां ताच्या मोगान पाटी हाडचो आनी आपल्याच कुडीन आनी रक्तान आमकां पोसच्या सोम्या कडेन आमी या. ताचे लागीं मागया, आमचे कश्ट ताचे लागीं भेटोवया, आमची पिडा आशिल्ली ताका भेटोवया, आमचे दूख ताचे कडेन सांगया. सबार तेमतावन आमकां मोतीन दवरल्यो खंती बेजाऱ्यो सगळ्यो जेजूच्या पांयातडी दवरया. बाबा भयणीनो, आमकां मनशा बरी तो पळयता, मनशा आमकां गौरव दिता, आमचें मोग करता. आमी कोणी ताका नाका जाल्ले न्ही. आमकां त्या अपुर्ब्याच्या मोगान तो आमकां लेखता. त्या देखून ह्या सोम्या कडेन या, आराधन करया आनी दुसऱ्या चरणां आमी गावया. काकुळटाची केदी बोटी बिरमोतीचो दर्यो तो वेचीक आत्म्याक पोटलून धरता, आपल्याच रक्तान नाणयता. बापाक दिता तांकां ओपसून, कुडपे शेळ्या नेटयता. चापले रकमास तांकां कावून, तांचे थंय तो एक जाता. बापाक दिता तांकां ओपसून, कुडपे शेळ्या नेटयता. आपलेच रकमास तांकां कावून, तांचे थंय तो एक जाता.
बाबा बहिणी, ह्या मोगाळ इष्टा शिवाय आमचे जिवीत कितें? बाबा बहिणी, हो संवसार आमकां शाश्वीत न्ही. टीव्ही राव न्यूज पळोवन आसलो आनी ह्या न्यूजान भावा बहिणी कोरोना पिडेक सांपडल्या त्या मनशांक मरण पावल्यांक मातयेक पायतले तें दृश्य हांव पळोवन आसलो. भिरांकूळ दृश्य बाबा बहिणीनो. एका तेंपार संवसारी जिवीत असो वैभव, संवसारी ग्रेस्तकाय, संवसारी वटपणो हे सगळें जियोवन आसलो मनीस ताच्या मरणाक कोणूच ना. ताची ग्रेस्तकाय ताचे लागीं ना. एका वस्त्रांत मोडें गुट लावन ताका एका पोंडांत उडयलो म्हणले बरी एक सोऱ्याक. ताची म्हणली मनशाय नात. खंय आसा भाव भयणी म्हजी ग्रेस्तकाय, म्हजे पयशे, म्हजे बदीक, म्हजी आस्त, म्हजी मनशां, म्हजे संवसारी वडपण, म्हजो अधिकार, म्हजो मान, म्हजी मर्याद, म्हजो गौरव खंय आसा? भावा भयणी, हें कांयच देवा मुखार न्ही. सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां हें स्पश्ट केलां. उंड्या रुपाराच्या जेजू आमच्या इश्टा लागीं या. ताणें आमकां जिवीत वाचयलां. येया तुमी म्हजे लागीं कश्ट तेन्ना वजा मोयतलो, हांव तुका विशेव दितलो. कोण म्हजेर सत मानता ताका जिवीत मेळटलें, ससनाचें जिवीत ताका मेळटलें. तो मोरा आसो ना. बाबा भयणी, कुडीक मरण आसा, संवसारी जिविताक अंत आसा, पूण देवा ती विश्वासतल्याक अंत ना. आमचें जिवीत संवसारांत दाखयर जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत असो बरवसो सोम्यान दिला आमच्या मोगाळ इश्टान. ह्या संवसारी बाबा भयणी तुवें आसलें सगळें ओगडायल्यार तुका सर्गीच्या रासांत थंय दैवीक संतोशाची ती आस्त आसा. सोम्यान सांगलां, हांव तुमकां वेतलो आनी तुमकां एक जागो तयार करतलो. तुजे लागीं संवसारी आसले मनीस तुका सांडीत तरी हांव तुमकां सांडिसो ना. कोणीय तुमकां सांडल्यार हांव तुमकां सांडिसो ना. असलो मोग बाबा भयणी, असलो इश्ट आमचो सासणीक जिवीत आमकां तयार केल्लो. बाबा भयणीनो, संवसारी आशा सांडया, ग्रेस्तकायक आमी पटलून धरचें सोडया. आमी ह्या संवसारांत मनशांचेर भरवसो दवरचो सोडया. ह्या संवसारी ग्रेस्तकाय आनी मातयेक मुड्डोवचें सोडया. देवाचेर विश्वास दवरया. सर्गीच्या बापाचेर विश्वास दवरून आमकां त्या बापा थंय व्हरतल्या जेजूचेर विश्वास दवरया आनी त्या सर्गीच्या जिविताक आमकां पावय जेजू. आमच्या मोगाळ इश्टा ह्या संवसारी जिविताच्या बांदपासांतल्यान आमकां सोडय. आमकां तुज्या दैवीक जिविताक व्हर. थंय आमी तुजे सांगता आसूंक संतोश पावतले हांव म्हण आमच्या इश्टा लागीं सांगया आनी गावया तिसरें चरणां. मोगा इष्टा जेजू सोम्या सस्नाता मोकतेल्या माणता सायबा तुजो उपकार सडपड करता नमस्कार. जातो आमचो इश्ट्याचो स्ना जिणी जातास काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपरूपागी सरगारी. जातो आमचो इश्ट्याचो स्ना जिणी जातास काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपरूपागी सरगारी. रूपरूपागी
सरगारी रूपागी सरगारी बाबा बहिणी केदे वरते भाग मुझे आणि तुझे या संसारात भाऊ बहिणी सबार पोटी आमकां बघता आमच्या मनशा जिवाक मोल ना काल हांव टीव्हीर पळोवन आसलो आनी ह्या वेळार एक उल्लेख थंयसर आसलो ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಏಕೆ वय बाबा बहिणी आज मनशाक मोल ना मनशा जिवाक मोल ना एका घरांत प्रायवन आवय बापेक मोल ना एका दुर्बळ्या मनशाक मोल ना एका प्रामाणिक मनशाक मोल ना एका मरण पावल्या मनशाक मोल ना आज या पिढेन कोरोना पिढेन मरण पावल्या मनशाक मोल ना मरोन घंटे घंटे जाल्यार ताची कूड थंयसरच आसा कोणूच ते अंत्य संस्कार दिवंक पर्यंत फाटीं करतात बाबा भयणीनो आनी एक उल्लेख बरो हांवें आयकलें अंत्य संस्कारಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು आपलो मनीस मरण पावला म्हूण कळल्यारी कुटुंबाची कोणूच एकलें येवना थंयसर आस्पत्रे कडेन कसली परिस्थिती बाबा भयणीनो पूण बाबा भयणीनो आज मनशाक नाका जाल्यार देवाक आमी जाय देव आमचो मोग करता बाबा भयणीनो देवान आमकां ताच्या सारकीची आनी सुरपायाची कर रचल्यांत सगळी मनची सोडवणीची चरित्रां पळया बाबा भयणी खंय सरपुणी देव मनशा तिरस्कार करता गे ना केदें व्हडलें पातक केल्यार मनशान पाश्चात्ताप पावतना देव ताका बक्षिता मनीस कितलो पयस गेल्यार देव ताका परत्यान फाटीं घेता मोगान पटलून धरता वेशीक पुताचें अपुर्वाचें घडीत जेजून सांगलें आमी उडास करया बाबा भयणीनो त्या पुताक पटलून धरचे खातीर बापय राखून रावला खंयचोच संवसारी बापय जाल्यार त्या पुताक पयस करूंक राखून रावतो भितर येवंक सोडतना पूण तो बापय मोगान राखून रावलो वय बाबा भयणीनो आमचो मोग करचो आमचो मोगाळ बाप आमचो मोग करचो आमचो मोगाळ सोमी आमी ह्या घडये तांच्या त्या मोगा खातीर आमी ताका अर्गां आनी होगलाप दिवया तुमची जाप आराधन आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा आराधन आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा हो संसार आनी तातूंत आसलेल्या सर्व जिवींक रचलेल्या सृश्टीच्या रचणारा आराधन आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा मनशांक आमकां तुज्याच सारक्याचे आनी सुरपायाचे कन्न रचलेल्या देवा आराधन आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा तुजो स्वास आमचे भितर घालून तुजें दैवीक जिवीत आमचे तें वाळाशें केल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा भुमी वैकुंठांत पातक केल्ल्या मनशाक त्याच घडये सोडवणेची बासवणी दिल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा पातकांत पडुल्ल्या मनशाक तुवें नाश करूंक येवजिलें तरी नोये मारी पात मनशा संतत ह्या संवसारांत उराशें केल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा अब्राहमाक आपोवन दूद आनी मोवान व्हडसो गांव दिवन इस्रायलांत विशेष मोग दाखयल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा भुरग्याचें देणें नासतना उतर प्रायेक पावोवन कंगाल जाल्ल्या अब्राहमाक भुरग्याचें देणें दिवन आशिर्वादीत केल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आनी होगलाप तुका सर्गींच्या बापा इजिप्तांत कश्टोन आसलेल्या इस्रायल परजेतें खळ वळोवन तांकां मोयसे मारी फात
फारा वतावनो बाचाव केल्ल्या देवा आराधन आणि होगळाप तुका सर्गींच्या बापा हांव तुमचो देव जो आसा म्हणल्या नांवान तुझे शाश्वत हाजीरपण इस्रायल परजेते परगटल्या देवा आराधन आणि होगळाप तुका सर्गींच्या बापा सैन घेवन इस्रायल परजेचो संहार करूंक येयल्ल्या फाराव्याक आनी ताच्या सैनाक दर्यान बुडोवन इस्रायल परजेक तांबडो दर्यो उतरयल्ल्या देवा आराधन आणि होगळाप तुका सर्गींच्या बापा अरण्यांत बुकेन आनी थानेन वळवळच्या इस्रायल परजेक खावंक मान्ना आनी मांसाचे लोवे कडपान तावन उदक पिवंक दिल्ल्या देवा आराधन आणि होगळाप तुका सर्गींच्या बापा दुदान आनी मोवान वळच्या गांवाक प्रवेशच्या तुझ्या बळवंत सक्ती बळवंत इस्रायल परजेक तुझ्या बळवंत सत्तेद्वारे जेरिकोचें कोटें धरणी सोमा केल्ल्या देवा आराधन आणि होगळाप तुका सर्गींच्या बापा तुझ्या इस्रायल परजेक सारक्या वटेन सोलून व्हरूंक बळादीक आनी अभिषेक्त दल्ले सामुएल इसाया जेरेमिया दानियल आनी प्रवाद्यांक दिल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आणि होगळाप तुका सर्गींच्या बापा तुझ्या इस्रायल परजेक सोलून व्हरूंक आनी तांचेच बळिश्ट राष्ट्र बांदून हाडूंक सावलो दावीद सलमो तसले आनी दैत्य बळादीक राय दिल्ल्या मोगाळ देवा आराधन आणि होगळाप तुका सर्गींच्या बापा नेमलोलो काळ भरती जातस तुझ्या मोगाचें उगडापण जावन एकलाच तुझ्या पुताक आमचे मदें मनीस जावन धडिल्ल्या देवा आराधन आणि होगळाप तुका सर्गींच्या बापा तुमची जाप आराधन आनी होगलाप तुका सोम्यान जेसू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या जेजू मनशा जिविताचें मोल समजून मनीस ह्या संवसारान जल्मून मनशा जिवीत पवित्र केल्ल्या मोगाळ जेजू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या जेजू मनीस जिव्या देवाचें मंदिर म्हूण समजून मनशाक रेवोड घालनाच्या सर पिडे शिडयतावन मनशांक सुटका दिवन भलायकी दिल्ल्या मोगाळ जेजू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या जेजू मनशां रेवोड घालनाच्या सर वायट सत्यांक दवंडवन तांकां देवाची मंदिरां केल्ल्या मोगाळ जेजू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या पातक्यांतय सदांच हाजीर जावन तांकां बक्षणे दिवन पातक्यांतय मोग दाखोवन काकुळतो दाखोवन दयाळाय दाखोवन तांकां देवा थंय पाटी हाडिल्ल्या मोगाळ जेजू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या हिंडाच्यो शेडयो जावन आसा आमकां मोगान पोटलून धरन कांद्यार ववयल्ल्या मोगाळ जेजू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या मोगाचो अंतीम गुर्तो जावन कालवारीच्या दोंगरा पर्यंत तुजो कुरीस घेवन आमचे खातीर कश्ट सोंसल्या मोगाळ जेजू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या कालवारीच्या दोंगरार तुजे पवित्र पांस गयांत तावन रगात वाळशें करन त्या रक्तान सगळ्या मनशाकडची पातकां धुवन काडिल्ल्या मोगाळ जेजू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या निमाणे जेवणार तुजी कूड आनी रगात दिवन आमचे जिवीत तुवें पवित्र करन आमी सस्तीक जिवीत सोडचे बरें आमकां जीव दिल्ल्या मोगाळ जेजू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या जेजू ह्या कश्टांच्या वेळार पिडेच्या वेळार विशेष जावन ह्या कोरोना पिडे वेळार सगळ्या संवसाराक ह्या पवित्र उंड्या रुपार हाजीर आसून आशिर्वादां वतून भलायकी दिवन धैर्य दिवन कंगाल जाल्ल्या लोकांक भरवोस दिवच्या मोगाळ जेजू आराधन आणि होगळाप तुका सोम्या जेजू बाबा भयणीनो आमी उलयतले जेजूक अर्गांनी उगलाप दिली आतां सर सांगता मेळोन जेजूक होगलाप दिवया गितां द्वारे आनी सुम्याची आमी स्तुती करया Dís racunto san nasta, jatrik pojna varselta,
की त्या देवाचो हातीन हांव देखता कारण ह्या संतोषाचे वयते वोट्या गुटाचे की त्या बुजवोंदार मुझे तेंची येता जियेता जियेता हालेलुया तो मुझे तेंची येता जियेता जियेता हालेलुया तो मुझे तेंची येता तिसरा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता की त्या बुजवोंदार मुझे तेंची येता तिसरा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता की त्या बुजवोंदार मुझे तेंची येता बाबा बहिणी संदेशवावी आम्ही जेजू आमच्या देशी येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजू आमच्या जिवितांत आसा आशीर्वादान हांव चलता कष्टान हांव चलता काळोखांत चलता जेजू म्हजे सांगता आसा बाबा बहिणीनो ह्या संवसारी जिविताच्या पैनांत जेजू सांगता हांव चलता आनी म्हजे सांगता जेजू चलता केदें व्हडचें भाग आमचे बाबा बहिणीनो कस येवन दीत विघ्नां अनवरां येवन दीत कणबेदारां येवन दी पिडा आशिरां येवन दी आमकां बेना कित्याक जेजू आमचे सांगता आसा संतोश पावया बाबा बहिणीनो संतोश पावया खंत करचें नाका आमी ती बरी टेन्शन करता रडोन बसता खंतीन बसता तोंडां बावयता भियोवचें नाका आमी सोम्याचे दुदारी संतोश पावया आमचे काळीज बहुशा बाबू दैते पटी पातकान भरतना बाबा बहिणीनो आमी सोम्या लागीं या सोमी आमकां समाधान दिता धैर्य दिता बुजवण दिता ताच्या चरशीं या ताच्या पांयांक पडया आनी त्या सोम्याक आमी हरसून गावया परत काळीज पडलेले पत्तान नातले म्हाका समाधान आयकले तेन्ना जेजू मेलो कुर्सा ताच्या पायसर पडलो स्वादीक शांतीन हांव पडलो आतां बुजवोंदार मुझे तेंची येता जियेता जियेता हाल मुझे तेंची येता जियेता जियेता हालेलुया तो मुझे तेंची येता तिसरा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता की त्या बुजवोंदार मुझे तेंची येता तिसरा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता की त्या बुजवोंदार मुझे तेंची येता बाबा बहिणी कितें व्हरता संतोशाचें घडीत बाबा बहिणी आमी फातकांत आसल्या गुलामपणांत आसल्या एका सुकण्या बरी पिंजऱ्यांत आसल्या बंद्यांत आसल्या पूण जेजून आमकां सोडयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजून आमकां सोडयलां बंधनांतल्यान आमकां जेजून भायर हाडलां संतोश पावया बाबा बहिणीनो आमचे जिणी एका पिंजऱ्यांत सुकण्या बरी आसले आमी खंतीनांतल्या बुरते आमी बेजारांतल्या निराशेंतल्या कित्याक आमकां भोगतले आमचे सांगता देव ना म्हूण बाबा बहिणी आज केदो व्हरतो संतोचो सामारीच्या बांयच्या काट्या कडेन त्या स्त्रियेक जेजूक जोडूंत जेजू सोडवोंदार कळयलेंत संतोशान धांवली ती बाबा बहिणी धांवली सगळ्या पेंटेक आनी जेजू विशयान तिणें सांगलें कसलो संतोश पळया कुर्ड्या भारती मेवाक ताची जिणीर सगळी खाळोक आसलो आनी खंयच्या कडेन जेजून ताका आपडलें जेजून ताका दिश्ट दिली तक्षणा संतोशान तो बरलो संतोशान नासोवंक लागलो बाबा बहिणी नासोन जेजूक अर्घां दिवंक लागलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा बहिणी आज आमी त्याच संतोशान बरया कित्याक आज जेजून म्हाका सुटका दिल्या म्हज्या पातकांतले सुटका दिल्या म्हज्या बंदपासांतले सुटका दिल्या म्हज्या पिडेच्यान खंदींतले सुटका दिल्या आज म्हाका बरे ओडकांतले एका काळोखांतले वायटाच्या शक्तींतले म्हाका सुटका दिल्या त्या सोम्याक आमी अर्सून गावया आनी मुखलें शरण आमी गावया सोम्याक आमी अर्सया हात म्हूण
मुझे संगिस्तो असा गरजे हाकतात पावता स्वातन सुकण्या पोरी सोडाळ हांव हुकता आत्मो नियंत्रण करता जेसू म्हाका सांबाळता की त्या बुजवंदार मुझे तेंची येता जियेता जियेता हालेलुया तो मुझे ते जियेता 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 हालेलुया तो मुझे ते जियेता तिसरा संतोषा नसता आशीर्वादेन हांव चलता की त्या बुजवंदार मुझे ते जियेता तिसरा संतोषा नसता आशीर्वादेन हांव चलता की त्या बुजवंदार मुझे ते जियेता हालेलुया 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 उतर आम्ही ऐकूया बाबा बहिणीनो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या इसवे आसो माते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत उजव्याक आसल्ल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतिल्ल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां तयार करून दवरला तें राज तुमचें दायज करून घेया कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांत आसरो दिलो हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली हांव बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात तवळ ते बगेवन ताका जाप दिवन म्हणटले केदला सोम्या आमी तुका भुकेल्लो देखल्लो आनी आमी तुका खावंक दिल्लें केदला तुका ताणेल्लो पडलेल्लो आनी पिवंक दिल्लें केदला आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें केदला तुका आमी पिडे आसतना बंदेंत आसलो देखल्लो आनी आमी तुजी भेट केल्ली तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतस हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें देवाची उतर ये वकाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तते मोगाच्या भावा भयणीनो एक मोठो नियाळ आमी करया TV 9 काल राती एक घडीत हांव पळोवन आसलो बँगलोरो विक्टोरिया हॉस्पिटलाच्या मुखार एक स्त्री रोडोन माध्यमा लागीं उलोवन आसली ನನ್ನ ತಂದೆಯವರನ್ನ ಅವರು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರನ್ನವರು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು ಎಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ನನ್ನ ತಂದೆ बाबा बहिणीनो म्हजो बापाय म्हजी आवय म्हजो पावो म्हजी भयण वय
तांकां कितें जाताना म्हाका कितें जाता दूख भोगता हांव रडतां तुका आंगळयतां कित्याक ती कोण म्हजी भावा भयणीनो म्हज्या मनशा ती म्हाका मोग आसा देवाचें उतर आज कितें सांगता कोण तुजी केवल रक्ता संबंध मात्र तुका मनशान तुजी म्हणलें करता गे भावा भयणीनो देवाचें उतर आज सांगता स्पश्ट ह्या संवसारांत तुज्या पेल्या थंय तुका एक कोटोवचें तुजें रगत न्ही पगार सोम्याचें रगत सोम्याचें रगत कोण मनीस ह्या संवसारांत देवाक देवाची रचना तो जावन आसा आनी त्या देवाचो मोग करता त्या देवाच्या हातांत तो रचलो आयला हर एक तुजो भाव आनी भयण बाबा भयणी जावं दी तो दुबळो जावं दी तो ग्रेस्त जावं दी तो काळो वा जावं दी तो गोरो रंग मुख्य न्ही जावं दी तो खंयच्याय भाशेचो जावं दी तो खंयच्याय धर्माचो धर्म मुख्य न्ही भागार तो मनीस म्हणल्या खातीर बाबा भयणी तुजो आनी म्हजो भाव तुजी आनी म्हजी भयण आज बाबा भयणीनो हें चिंताप आज मनशा ती मायाक जाला कालच्या आनी आयच्या सकाळीच्या वखदां अपुर्बाचें टी व्ही कार्यक्रम आशिल्लें अंत्यसंस्काराद बग्गे आनी हांव पळोवन आसलो बಳ್ಳारींत बाबा भयणी 8 जाणांक एका ॲम्ब्युलन्सार हाडले तांकां बरबऱ्यान त्या ॲम्ब्युलन्सांतून हाडले आनी खण्ण त्या फोंडांत उडयले सुण्याचें मोडें उडयतात तशें 1 2 3 4 अय्यो देवा आनी एक गडीत पळयलें बाबा भयणीनो हांव चिंता पांडिचेरींत 50 मीटर एक मोडें उक तें ओडून हाडलें दोगांनी धरणीर बरबऱ्यां बराबर करून ओडून हाडलें आनी पोंडांत घालून सोडलें दवरलें न्ही घालून सोडलें आनी एका स्त्रियेचें मोडें बाबा भयणीनो एका JCBच्या बाकेटींत घालून तें हाडलें आनी त्या पोंडांत घालून सोडलें खंय आसा बाबा भयणीनो मनशाक मोल खंय आसा मनशाक मोल एक सवाल आमी विचारया बाबा भयणीनो आमी सगळ्यांनीच दैत्यांनी पळयलां हें पिंतोरो कितें भोगता कोण ते मनीस तुमची आनी म्हजी भाव आनी भयण न्ही गे म्हज्या ल्हान भावाक आनी भयणीक कितें केलें म्हाकाच तुमी केलें जर तांकां अंतीम संस्कार दिवचे त्या मनशांनी त्या पोंडांत उडोवच्या मनशांनी चिंतलें वो म्हजो बापूय ही म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजी भयण म्हळ्यार ती खरती गे तांच्या आवयक आनी बापायक मोल आसलें पूण आनी एकल्याच्या जिवाक कुडीक मोल ना केदें व्हडलें दुरंत बाबा भयणीनो आज आमी हे घडीत केवल थंयसर मात्र पळयलें बाबा भयणी आज आमी एक घडीभर चिंतया सुमयेच्या ह्या उतरांनी मनशा जिवाक गौरव खंय आसा देवाचें उतर सांगता बाबा भयणी मनशाक देवान रचलो आपल्या हातांनी रचलो आपलो स्वास ताचे भितर घालो आपल्या रुपाचो जावन ताणें मनशाक रचलो तर आमी देवाच्या सारक्याचे आनी सुरपायाचे
देवाचो जीव आमचे भितर आसा. जीव बाबा भयणीनो तो संवसारांत म्हूण देवात मात्र येवंक साध्य. तर आतां आमी देवाची रचना न्ही गे. जर आमी रचना देवाची आमी मनशांक कशें बाबा भयणीनो मानवी रितीन चलोवंक साध्य. आज असलीं घडितां कितलेशे कडेन घडटात. आज पेडेस्त जाल्ली आवय बापाय एकंच्या आवयन एका भुरग्याक 9 म्हयने वावयलां. पूण एक भुरगें ह्या भुरगो तें विसरता. आवयक आनी बापायक कांटाळटात. पिडा येतना कांटाळटात. प्राय जातना कांटाळटात. ती तांकां नाकात. जायते कडेन वो म्हजो बापय ही म्हजी आवय, वो म्हजो भाव ही म्हजी भयण म्हणूंक लज दिसता. कित्याक ती पिडेस्त, ती दुर्बळी, ती सादी शिकाप नातिल्ली आमकां लज दिसता. भावा भयणीनो केदें व्हरतें दुरंत पळया. आज मनशा जिवाक मोल ना. आस्पत्रेनी गेल्यार आज मनशा जिवाक मोल ना. काल एक त्या स्त्रीन म्हणलें उतार म्हज्या मतीक येता. प्रोसिजर्स आर द प्रोसिजर्स ग्रेटर दॅन द ह्युमन लायफ. कितें शिश्टाचार ते पाळूंक आसा ताचे वरवीं मनशा जिवाचे वरवीं ते व्हरतेगी. बाबा भयणी आज देवाचें उतर आमकां सांगता. म्हज्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी केलें. हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव परको आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो. हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. हांव पिडेंत आसलो तुमी म्हजी साखरी केली. खंय सोमी हांवें तुका पळयल्लो भुकेल्लो पळयलो खावंक दिल्लें. खंयसर हांवें तुका पळयल्लो तूं तानेल्लो आनी तुका पिवंक दिल्लें. खंयसर तुका परको आसलो देखलो हांवें तुका आसरो दिल्लो. खंयसर सोम्या तूं बंदेंत आसलें आनी तुका पळोवंक येयलें. खंयसर सोम्या तूं पिड्यांत आसली आनी तुका तुजी साखरी केली. खंय सोम्या म्हज्या ल्हान भावांक आनी भयणी कितें तुमी केलें म्हाका आज तुमी केलें. बाबा भयणीनो आज हें आमी करया. बाबा भयणीनो हें आमी करया. आज संवसाराचें दूख आमी निवारूंक जाय. आनी हें दूख आमी निवारी जाय तर आज मनशांच्या काळजांत जावचे गाय गुण करी जाय तर आज मनशांचो अन्याय आमी उणें करीचे तर आज मनशांनी अनाथ जावचे सुद्रावयचे तर बाबा भयणीनो म्हज्या भावाक आनी भयणीक हांवें पळयतय म्हजें म्हूण तांकां लेखीचय जावं दी. तो म्हज्या कुटुंबांतलो वो कुटुंबा भायलो हर एक मनीस म्हजो भाव आनी भयण. बाबा भयणीनो लॉकडावनाच्या दिसांनी कितलो लोक आसतालो. कितलो लोक आसतालो. साबार जाणांनी ते आपलो भाव आनी भयण म्हूण लेखून तांचें कितें आसलें तांकां व्हरून तांकां दिलें आनी कुमोग केली. हांव त्या दिसांनी एका मानेस्ताक हांव फोन करतालो. मानेस्ता हळे आमच्या फिरगजेन वते एक खुटाम आसा ताका इल्लीशी कुमो करून दिताय गी. तक्षण बाबा भयणीनो त्या मनशान वचून त्या कुटुंबाक पावयत केल्या. सुमार कुटुंबाक हांवें ताजे लागीं एक फोन केले आनी तक्षण ताणें वचून पावयत केलां. कितें कणा वरवीं हें मनशापण बाबा भयणीनो हें मनशापण. म्हज्या पेल्या थंय कश्टांच्या थंय कितें आसा आमी वांटून घेवचें. कितें तांच्या कश्टांत आमी वचून धैर्य दिवचें. आमी ताका मनशा बरी गौरव दिवचो. मनशा बरी लेखचें. ती तांची कसली पिडा जावं दी. तो कोरोना पिडेस्त जावं दी. तो एक मनीस पिडा आयिल्ल्या आसतना तो भाव भयणीनो तो दुसरो जायना. ताका एक काळीज आसा. ताका कोरोना पिडा आयल्या जावं पुरो या हेर कितें पिडा आयल्या जावं पुरो तो मनीस म्हजे बरी ताकाय काळीज आसा. म्हजे बरी ताकाय मनशापण आसा. म्हजे बरी ताकाय आशा आसात. म्हजे बरी ताकाय मोग जाय. भाव भयणीनो आज
दर तर आमच्या पेल्यात आमच्या कुटुंबात शेजारांत आमच्या भोंवतणी असलो मोग आमी दाखयना मनशाक गौरव दिना आमी खंयसर क्रिस्ताचे पाटलावदारी उडास करया भाव भयणीनो आमी क्रिस्ताचे पाटलावदारी जाय तर भाव भयणीनो म्हज्या ल्हान भावाक आनी भयणीक हांवें तांकां पावो जाय हेंच सोम्याची खोशी आनी सोम्याची आशा उंड्या रोपार आसता जेजून हेंच केल्लें हर एकला आपलो भाव आनी भयण म्हणलें केल्लें रस्त्याने असलेल्या पिडेस्तांक ताणें आपडले कोडकारांक ताणें आपडले ताका कोणूच नाका जालें नांत पातकी स्त्री म्हूण सामारीची स्त्री कोणी तो भियोंक ना म्हजे विशयान पाड खोबरो करतात म्हणून भियोंक ना त्या स्त्रिये लागीं गेलो तिचें जिवीत ताणें बदलिलें प्रतवारी स्त्रियेक ताच्या पांयतळी ओडले आणगाले तक्षणा त्या स्त्रियेक ताणें पयस करूंक ना तिका बक्षिलें तिचें जिवीत बदललें सिमोनच्या घरा तशी ती पातकी स्त्री येवन रडली तिच्या दुकानी ताचे पांय भिजयले केंसांनी पुसले सकट म्हणाले हो कसलो मनीस आपणून चडटा जाल्यार स्त्रियेक पूण जेजू कांय फाटी करूंक ना ती आपली भयण देवाच्या रासाची श्रेश्ठ रसना म्हूण वळखलो आनी त्या स्त्रियेक मोग आनी काकुळट दाखयलें बक्षिलें जिणी बदलिली बाबा भयणीनो हो सोम्यान दाखयल्लो मोग आज बाबा भयणीनो आज आमी सोम्याची रुपां जेजूचे हाजीरपणात म्हजे तें तुजें आज आमी जेजू जायचें आमच्या भावांक आनी भयणींक आज आमी जेजू जायचें सोम्याच्या नांवान आमी ताका बरें करीत जाय सोम्याच्या नांवान आमी तांकां गरजेक पावो जाय सोम्याच्या नांवान आमी सांची साकरी करीत जाय सोम्याच्या नांवान आज ह्या प्रत्येक रितीन कश्टाच्या वेळार कोरोना पिड्या वेळार आमी तांच्या गरजांक पावया भाव भयणीनो ह्या खातीर हे घडीभर आमी मौनपणे सोम्याची सकत मागया 1 मिनीट असो वेळ आमी मौनपणे रावया आनी त्या जेजूची कृपा मागया बाबा भयणीनो आतां आमी सर्व इराद्या बसत मागया आज आमी संवसारा बसत मागसय बरे प्रिशेच रितीन बाबा भयणीनो पयल्यासो तर आज मनशा जिविताक गौरव मेळच्या खातीर आज कोरोना पिडेस्तांक आनी पिडेच्या सेवाकारांक गौरव मेळचे खातीर तांची मनशापण सुद्दां अनुभव तांकां जावचे खातीर आज आमी विशेश रितीन मागया थोडे आमचे गरजे आनी इरादे आमी सोम्या मुखार हांव दवरतां भाव भयणीनो दोन इरादे एक फावटी हांव दवरतां हर एक 2 इरादे जाल्या उपरांत आमी सोम्याच्या आमलीक रक्ताची सकत मागया एक घडीभर आमी गावया ते सोम्याच्या आमलेक रक्ताचो उलो आमी गावया आनी उपरांत हर एका इराद्या उपरांत सोम्याच्या आमलेक रक्ताची सकत मागया सोम्याची सुच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर मागया बाबा भयणीनो कोरोना पिडा नियंत्रण जावचे खातीर बाबा भयणीनो दीस गेल्ले बरी आमचें बें आकांत सोडून येता सदांच आमकां आयकूंक मेळटा वर्दी आज इतल्यो केसी फाल्यां इतल्यो केसी पोर इतल्यो केसी सोडून येतात कालचे दिसा हांव टीव्ही पळोवन आयिल्लो दक्षिण कन्नडांत बाबा भयणीनो 9 आनी 4 केजी जाल्यो कितल्यो हर एक दीस सोडून येता पोरुस म्हणले बरी 2, 3, 4, 5, 10 केजी स्वच्छ जावच्या सावथ केंद्रांत कितल्योशे केजी सोडल्यो कर्नाटकांत हजारांनी एक दिसा एक हजारा वयर कोरोना पिड्या बली जावन आसात भारतांत आनी सगळ्या बाबा भयणी संवसारांत लाखांनी एका दिसाक लाखांचे लेख येता आतां लाखां वयर एक दीस मनीस ह्या पिडेक बली जावन आसात मागया सोम्याची काकुळट मागया बाबा भयणीनो कोरोना पिडा नियंत्रण जावं दी ह्या पिडेचेर त्या सोम्याच्या आमलीक रक्ताच्या सक्तेन नियंत्रण मेळोवन दी ही पिडा विस्ताची रावून दी मनशा जिविताचे विखळाप रावून दीत मनशा जिविताचे कश्ट उणें जावं दीत बाबा भयणीनो ह्या खातीर आमी मागया आमी दाक्तेरांनी एक वखाद सोदून काडच्या खातीर ह्या पिडेक एक वखाद सोदून काडूंक आमच्या दाक्तेरांक देव सकत दिवं दी विज्ञानीक एक बरें सोदना करूंक सोम्याची सकत मेळोवन दी म्हण आमी मागया भाव भयणीनो हाचे सांगता सर्व कोरोना पिडेस्तांक चिकित्सा दिवच्या सर्व भलायके कार्यकर्त्यां खातीर मागया बाबा भयणीनो
आम्ही जाणाव ते जायतो त्याग आणि सॅक्रिफाईस करतात, कष्ट काडटात, रात आनी दीस वावंट करतात. ह्या दिसांनी आमकां आयको मेळटा त्यो बेजाराच्यो वर्द्यो. धाकटेरांक कोरोना, कुडियाळांतल्या सभार धाकटेरांक कोरोना, ह्या तशेंच कर्नाटकांत जायत्या पुलिसांक कोरोना, भलायकी कार्यकर्ता नर्सांक कोरोना, वर आमच्या एका आस्पत्रीन भाव भयणीनो सुमार जाण नर्सांक कोरोना, जैतीं क्वारंटायनार आसात. केदी व्हडली रिस्क पळया, तरी की हें काम ती करतात. तांचे बसत मागया सांगात आस बाबा भयणीनो, ह्या तांचे ती मनशापण असो गुण येवच्या खातीर मागया. खंडी जावन ते सेवा करतात आमी मानून घेता, पूण आज थोडे कडेन ती चलची ती रीत, चलोवची ती रीत मंदा ती भशेन मनशां चलोवचें ना. एक आपली कालची ती बಳ್ಳारी चेनियर गडितां गदागदांनी घडलीं गडितां, ह्या भाव भयणीन यादगिरींत घडलीं गडितां. मनशाक कशें ती तांचे अंत्यसंस्कारची गडितां आमकां एका रितीन दोळे उक्ते करून मनशाक मनशा बरी सोलोवंक ह्या भलायके कार्यकर्त्यांक देव तांकां उजवाड दिवन दी, मोती उजवाड दिवन दी. डाक्टर आनी नर्सांनी सर्वांनी ह्या पवित्र रितीन हर एकल्या मनशाक गौरवन देखूंक तांकां कृपा दिवं दी म्हण मागया. आनी सोम्याच्या तुज्या आमलीक रक्ताची सकत मागया. सोम्याची सोच्या अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्याची सोच्या अमोलीक रक्ता आमकां सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्याची सोच्या अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्याचे सोच्या अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्याचे सोच्या अमोलीक रक्ता आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गांचे सोगला जेजुया गुण कर, जेजुया सहर गडे भलायके कार्यकर्ता जेतूच्या आमले करताना अभिषेक कर. जेतू ही कोरोना पिरा नियंत्रण कर. तुझ्या सक्त तुझ्या आमले रक्ताच्या सक्त जेजू या सोडते या पिढीत सोडका दे सगळ्या मनशाकडा राज जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू तुझ्या पवित्र कधी होती या पवित्र सक्त जेजू या कोरोना पिढी व्हायरस बांधून घाल. जेजू मनशांनी त्याने घरचे अमांत जेजू राहून दितनी हर एकला मनशा बरी भलायकी दी. जेजू मनुष्य आपण सोलांचे गुण दे. जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बाबा भयणीनो, मागे आम्ही आता पिढे वरवीं कश्टान सांपडल्या पासत कितलेशा दिसांनी ह्या दिसांनी जाणांनी ह्या दिसांनी काम उगडायलां. काल आमी खबर केली एका गांवांत सुमार 35,000 जणांनी काम उगडायलें एका गालफांतल्या गांवांत. आनी हांगासरी आमच्या गांवांत USA आनी तशेंच गालफांत युरोपांत जायत्यो कंपनी बंद जाते आसात. ह्यो कंपनी बंद जाल्ले वरवीं लोकांक कामां नात. कामांतले वरवीं सांबाळनातले वरवीं घर चलोवंक जायना, रीण फारीक करूंक जायना, लोन फारीक करूंक जायना. बाबा भयणीनो, इस्कॉलां बंद जाल्या, भुरग्यांक शिकप ना. भुरग्यांक शिकप ना मात न्ही, शिक्षकांची गत. इस्कॉलांक आवय बापाय फीस बांदूंक पयशे नात. फीस बांदी नासतना इस्कॉलांत सांबाळ दिवंक पयशे नात. कितलींशीं टिचरां, हजारो टिचरांनी काम उगडायलें आनी कितलींशीं हजारो टिचरां घर चलोवंक आज कश्ट जातात. शिक्षक आमची कश्टांत आसात, आवय बापाय कश्टांत आसात. कितलेशे आमचे संस्थे कातोलीक तशें हेर संस्थे आज चलोवंक बंद करनासात. हाचे वरवीं कितल्या तरेचें काम गेलें. कशें संस्थे चलोवचे, बांदून हाडले संस्थे दोळ्या मुखार बंद जातना दूख भोगता. बाबा भयणीनो, सांबाळ दिवंक नासतना अर्दो सांबाळ, थोड्यांक थोडे दीस मात्र काम. कशें जिवचें, कशें घर चलोवचें,
कशें भुरग्यांचे पिसमांचे, कशें घरा वरवीं हाडची, कशें घराचें भाडें दिवचें, कशें जिवी चलोवचें बाबा भयणी हर एक पळयतना दूख भोगता. मागीर आमी बाबा भयणीनो शोम्याच्या हांवले रक्ताच्या शक्तीन असल्या कश्टांत मनशाक सुटका मेळोवन दी. तिसरें बाबा भयणीनो प्रायवंत आनी पिडेस्तां पासत मागया. आज आमची प्रायवंत आनी पिडेस्तां मस्त कश्टार आसात. ह्या कोरोना पिडे वरवीं थोड्यांक सीक पडल्यार आस्पत्रेक व्हरूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आस्पत्रेक गेल्यार थंय कश्ट आसात, पिडा लागत म्हूण बे आसले एक पिडा परत आनी एक पिडा लागत म्हणलें बे. ह्या पिडे त्या आस्पत्रेक व्हरून थंय गेल्यार ट्रिटमेंटा कितें थोडे कडेन अवकाश ना. घरांनीच ह्या पिडेक कितें आसले वकात करून जियेचे कश्ट भोगीचे. कसले कश्ट धाकटेरा लागीं वचोंक जायना. धाकटेरा की पिडा येता म्हूण बे भाव भयणीनो एक असले कश्ट ह्या घरच्यांक ह्या पिडेस्तांक कशें सांबाळचें म्हणलें बे. आकांत पिडेस्तां बसत मागया. मिसाक वचोंक जायना. 65 वर्सां वयल्या मिसाक वचोंक जायना. कसली परिस्थिती आत्मीक तरांनी बोळ जोडूंक जायना. बाबा भयणीनो मस्त कश्टांनी आसात प्रायवंत आनी पिडेस्तां. एक रिलॅक्स करूंक जायना. इल्लें वॉक करून भायर वचा खंयचेंय जायना. हात पाय बांदून गेल्ल्या परिस्थितींत आसात. तांचे बसत आमी मागया. सोम्याची आमलेक रक्ताची सगत आमी मागया आनी ह्या घडी आमी गावया. सोम्याची सोच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्या जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. हालेलुया 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 अर्गान जेजू क्लाब जेजू तितका महिना जेजू हालेलुया 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 जुम्या जेजू ह्या पिडेस्तां प्रायवंत जेजू तुका भेटून दिता. जेजू कश्टांत ज्या बाबीनी जेजू तुज्या आमले रक्तां सुटका दी. जेजू ह्या घडये तुजे दैवीक रामकारिक रगतांचेर अभिषेक कर. जेजू पवित्र शक्तीन कापड जेजू तर पिडेचे ते कश्टांत ते सुटका दी. जेजू ह्या घडये तुजी सोडवण कर जेजू तुका पूज जेजू जेजू आपड तांकां जेजू टच देम लॉर्ड जीसस. Let your mercy flow on them, Lord Jesus. Touch them, Jesus. Come and touch them. All the difficult people, Lord. Take away their sorrows and pains. तो जेजू तांचे दुःख आनी कश्ट आपण निवार जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मागया भाव भयणीनो ह्या घडी आमी मागया प्रत्येक तरान आनी 3 इरादे आसात. पयल्या सुवातेर झुजाची मोडां आमच्या देशाच्या भोंवतणी चीना पाकिस्ताना नेपाळाचे शेजाऱ्याचे राष्ट्र ह्या दिसांनी दैत्य भारत विरुद्ध झूज मांडावळ करून आसा. भारत देशाने आज आपले रक्षणाची मेटां घेवंक पडल्यात. बाबा भयणी एक झूज जायत तर कितें गत कंगाल जायत मनीस. पहिल्यांत कोरोना वरवीं कंगाल जाल्यार देशाचेर एक झुजाचे जर तर भाव भयणीनो अनवार येत मनशाकुळाची परिस्थिती कितली कश्टांची जायत. मागीर आमी सोम्यान आपल्या आमलीक रक्तान येत राष्ट्र भारत चीना नेपाळ आनी पाकिस्तान राष्ट्रांक अभिषिक्त करूंक आनी हाचे वरवीं ही झुजाची बोडां पयस करूंक मागया बाबा भयणीनो. जायत्यांनी आज तांचे इरादे म्हजे लागीं मागोवंक धाडल्यात. भाव भयणीनो तुमी म्हजे कडेन इरादे मागोवंक धाडल्यात. तुमच्या इरादे हांव जेजूक भेटोवन दिता. एका स्त्रीन प्रत्येक कश्टांत आसता मस्त पिड्यांत तिका ती मस्त व्हडवटा कश्ट जाता. तांचे खातीर आज मागता हांव जेजू. सोम्या जेजू हे इरादे तुका भेटोवन दिता. आजच सकाळीं वडोलीक इरादो आयला एका अक्रिस्तांव मनशान
तेजे कुटुंबाक सगळी पिडा आयल्या भोवशे कोरोना पिडा ह्या पिडेत निवारूंक ताणें मागोवंक विनंती केल्या. सोम्यान जेजू तुजे मुखार दवरता. सोम्यान जेजू जायतेनी आपल्या कश्ट इरादे पादर म्हणजे पासून मागा म्हणून जेजू हे सकड मागले इरादे तुजे मुखार दवरता जेजू. तांचे पासून मागया भाव भयणीनो. रियेकले तुम्ही कोण आज ह्या आराधना भाग घेता सगळे तुमचे इरादे जेजू मुखार दवरा. सोमी खंडी जावन तुमकां बरें करतलो. मागया आमी बाबा भयणीनो. प्रत्येक तरेन तुमच्या लागीं म्हजी एक विनंती आसा भाव भयणीनो. आमचो दैवीक अमृत संस्थो दैवीक अमृत मिडिया आनी आमी दैत्य शुभ वार्ता प्रसार वावर करनात. फाटल्या 14 वर्सांनी हो संतो सोम्याची शुभ वार्ता प्रसार करच्या कामांत आमी दैती व्हांवन काडल्या. बाबा भयणीनो ह्या दिसा कोरोना पिडे वरवीं आमचेर व्हड व्हड अनवरां आयल्यांत. आमी कितें आमची यात्रेक पयना रावल्यांत. कितें यात्रे पयनाक आमी कितें दिल्लो पयसो बूक करूंक एअरलायन्साक आनी दिल्लो पयसो दायित्व तो आमकां फाटीं मेळोवंक आसा. आमी मस्त कश्टांत आसा भाव भयणीनो. ह्या खातीर मागया आमचे शुभ वार्तेचीं कामां आमी कितें दैवाचें उतर सदांय परगट करचीं कामां. ह्या दिसांनी आर्थीक संकश्ट जाल्ले वरी आमकां रावयचें पडलें. थोडे परसू गेले ते आयतार आमकां आराधन करूंक जायनातल्या घडये. थोड्यांनी म्हाका फोन केले फादर कित्याक तुमी आराधन रावयलें. आनी हांवें सांगलें आमची परिस्थिती आर्थीक परिस्थिती. तक्षण बाबा भयणीनो म्हाका दोगां जाणां मनशांनी फादर आराधन रावयनाकात ह्या आराधनाचो खर्च आमी दिता थोड्या दिसांचो म्हूण तांणी म्हाका तक्षणा पयशे म्हज्या एकावंटाक धाडले. आनी अशें बाबा भयणीनो बरें मोन दाखयलें. बाबा भयणीनो आज तांचे पासून मागया तांचे बरें मन जायत्या बऱ्या मनशाचे मनेनी आमकां दैतो आदार दिला. तांचे पासून मागया दैवीक अमृत संस्थो परत्यान मंदर तुमचे मागणें गरज आसा. हो संस्थो आमी कंटिन्युअसली शुभ वार्ता प्रसार करचें वर्तें काम करनासा. ह्या कामांत आमकां जायत्यो अडखळी आयिल्ली आर्थीक संकश्टांत आमी भायर येवन हो संस्थो उरोवंक तुमच्या मागण्याक हांव विनंती करता. हरी एक आयतारा आराधन तशेंच हप्त्या मध्ये जायते देवाचे उतर आमी दिवन आसा भाव भयणीनो. हे रावन आसतना सोलो तुमच्या मागण्याचो आदार आनी हेर आदार तो खंडीसावनी देखून भाव भयणीनो आमी एक सगळ हे इरादे तुमचे सगळ्यांचे कोणेय परत तुमी म्हजे कडेन मागोवंक धाडली ते सावा पिडे खातीर कश्टां खातीर थोड्यांच्या घरांत घराचें काम मुंदर नको. थोड्यांच्या घरांत पर्सनल प्रॉब्लेम्स आयल्यात. थोड्यांचे कुटुंबाचे समस्या आयल्यात. हे सगळ इरादे जेजू मुखार दवरता ह्या घडये. आनी सगळे आमी मागया आनी समेच्या आमी एक रक्ताचो अभिषेक मागया. सोम्याची सोच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्याची सोच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्याची सोच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्याचे सोच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. सोम्याचे सोच्या अमोलीक रक्तान आमकां आनी सगळ्या संवसाराक बाचाव कर. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सोम्या जेजू मोगाळ जेजू तुझ्या पवित्र रक्ताच्या आमलीक जेजू आमकां सिद्ध कर. आमची अनवरां निवार जेजू आमचे संकश्ट निवार जेजू कश्टांतल्या कोण तुझे लागीं आपली दुकान गळोवन जेजू या कडेन मागता जेजू तर कापड जेजू हर तरेचे तांचे पिडा पयत कर कश्ट पयत कर जेजू तुझ्या आमलीक रक्तान ताका अभिषेक कर जेजू. सर वायट पिडेतात कश्टांत अनपद बांदपासून अनकरांत एक सुटका दी जेजू तांकां सुटका दी तुझ्या आमलीक रक्त अभिषेक कर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र आत्म्याचे सकत मागया जेजू जेजूच्या त्या पवित्र बेसांव आमी घेवच्या आदी सगळी कडी बरो आतां पवित्र आत्म्याची ससाय मागया लास्ट त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी बरोवन सोम्याचे आशिर्वाद आमी पवित्र तरान घेवया. आतां हे घडये बरो आतां पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावन सोम्याचें बेसांव घेवंक आमी तयार रावया.
सगळं आम्ही काळीज मन आम्ही जेजूक भेटून दिवया. आमची कुटुंबां जेजूक भेटून दिवया. पवित्रत्म हर एका घरांनी कुटुंबांनी वाळोवन दी. हर एका काळजांनी वाळोवन दी. हर एका पिडेस्तां ती वळोवन दी. अनवरां सांपडल्यां ती वळोवन दी. कश्टांत आसल्यां ती वळोवन दी. पवित्रत्माची सकतांची ती बुरोवन दी. सुरविल्या पवित्र सभेन तो पवित्र इतलो गट करतालो सुरविल्या क्रिस्तांवांक त्याच स्पिरितान आमकां भरोवन दी म्हणून आतां आमी मागया आनी पवित्रत्माची ससाय मागया. दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवून ये. दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवून ये. आत्मो म्हजो लालेवन आसा मुझे तू देवून ये. आत्मो म्हजो लालेवन आसा मुझे तू देवून ये. दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगीच तूं देवून ये. वेगीच तूं देवून ये. येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत गावन आमी सोम्याचे आशिर्वाद घेवया. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांगनामा कोरुया. पुरविल्ल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या. सलबोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्या हडसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता सामासामी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोबडा समका तुझे सोडलाय. तुझ्या सोडवणीचं फळ सदान तुमचे ते आम्ही भोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आम्ही मान करू. आमकां दयेन फावो कर. जो जेतन रात करताय ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्या बाबा बहिणीनो, दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन सोलोन येल्ल्या आराधनाक साथ दिल्ल्यासो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां. आयच्या ह्या आराधनाक आमकां प्रसार करूंक आदार दिल्ल्या डिवायन व टीव्हीचो मालक मानेस्त स्टीफन मेंडीस कुटाम तांचो, मानेस्त जॉस्विन असो आनी
चित्रीकरण केल्ल्या मानेस्त सूरज मचादसो आनी गायन करून कुमो केल्या मानेस्त विजयसो तशेंच आमकां अपुरबायन अल्तारांगा सोबून दिल्या आमच्या CSST सिस्टरांचो सिस्टर सुनीताचो विशेश जावन आनी तशेंच ह्या आराधनाक आर्थीक सरान आमकां कुमोक दिल्ल्या आमच्या बऱ्या मनाच्या दानीसो हांव काळजांत तावन उपकार भोवडटां देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागतां सदां तुमचे बसत आमी मागतले आनी तुमचे इरादे सम्याक आमी भेटयतले समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं.